सीएम पर्रीकाराचो हेल्थ स्टेटस सरकार अधिकृतपणान जाहीर करिना। 8-10 म्हयने जाले सगळे लिपचोरया चल्ला म्हूण निमणें प्रकरण हायकोर्टात पावला। राज्याचो कारभार चलोवंक पर्रीकार मेंटली आनी फिजिकली फिट आसा काय ना तें तपासपाक म्हूण ही याचिका। सोमारा हायकोर्टात फिर्यादीत राजनान आर्ग्युमेंट घाले ते अशे। पर्रीकार मुख्यमंत्री पदाचो कारभार सांबाळपा इतलो फिट दिसना। गोंयकारांक मुख्यमंत्र्याच्या भलायके विशीं जाणून घेवपाचो अधिकार। सरकारान सीएम पर्रीकाराचे एकूय हेल्थ बुलेटिन काडिल्ले ना। I think not only me, the whole of Goa is concerned whether the Chief Minister is healthy enough to run the administration of the state, because he has not shown his face, including the press, for such a long time. Therefore, we did was that I approached the governor, being the guardian of the constitution, but she did not act. So now I believe that the court is the conscience of the constitution, and from today it has been, the court is seized of the matter, and let us wait and see what happens. सरकारान अशे तरेची याचिका दाखल करून घेवंकूच हरकत घेतल्या। सरकार म्हणटा मुख्यमंत्री पर्रीकाराक ताच्या भलायकेची म्हायती भौशीक करपाची ना। हो दर एकल्याच्या मूलभूत हक्कांचो प्रस्न। एखादो मुख्यमंत्री आसलो म्हूण ताच्या मूलभूत हक्कांचेर हात घालूंक शकनात। The court they have said that they are going to reply to our petition, and we have also submitted our written submissions with proposition of laws and our arguments. This matter is supposed to come. They are supposed to reply by Friday, and likely the matter is going to come up on Tuesday for hearing. सरकारान फिर्यादीची असली याचिका दखल करून घेवंकूच हरकत घेतल्या। मुखेल सचिवाक लेखी जाप शुक्रार मेरेन दिवची पडटली। हायकोर्टा मुखार प्रस्न आसा तो प्राप्त परिस्थितीत पर्रीकाराचो व्यक्तित्व अधिकार व्हडलो काय ताची सीएम म्हूण भौशीक जबाबदारी। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।